आसात तुमी सगळी. आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसान साडी न्हेसून भायर सरला. हो सांगता म्हाका वर्सांनी साडी न्हेसलं काय. हांवें म्हटलें ना वर्सांनी न्ही, बारशाक न्हेसलेले साडी, मागीर पायण्याक घालतना न्हेसलेले म्हळ्यार तेन्ना, आनी मागीर बारसा इन सेन्स 1 मंथ सेलिब्रेशन केलें पळय तेन्ना, आनीक होम घालतना न्हेसलें करून त्या म्हयन्याक खूब फावटी न्हेसले साडी. मागीर न्हेसून आनी तेज्या पयलीं बी न्हेसून आशिल्लें प्रेग्नन्सी टायमार बीन. सो आयज आमी रेडी जाल्या वचपाक कुलदेवाक. आमी बायेक न्ही कुलदेवाक घेवन वता. 3 म्हयन्यांनी अशी भुरग्याक देवाक व्हरता न्ही, कुलदेवाक पयलीं व्हरता अशें म्हणून. आतां 3 म्हयने जाले न्ही बायेक, सो तेका लागून आमी कुलदेवाक व्हरता. रस्तो कसलो रे, सगळें हालता मरे. सो तेका लागून आमी आतां बायेक कुलदेवाक घेवन वता. तर आयज आसा सोमार आनी आमचे कुलदेवाक वतले न्ही जाल्यार मोस्टली सोमाराकूच वचपाक पडटा. भट बी मेळटा बरो आनी लेट वचपाचें. पुजा बी जाता म्हणल्यार खूब लेट जाता. तुमकां हांवें खूब दाखयलां व्हिडिओ बी शूट करून गेल्ली खेपी. सो एक्चुली न्ही आमी अशें करून 12 12:30 म्हटल्यार देवळान पावताली. 12 म्हटल्यार तरी पावतालीच. बट बायेक लागून आतां म्हटलें मातशें लेट या अशें म्हणून. सगळें जाता म्हटल्यार देड बीन जाताच. तर 12 सुमार हांगच्यान भायर सरया. 12:30 बी म्हटल्यार पावतली अशें म्हटलेलें. बट आतां घरा कडेनच 12:30 जाली आमकां भायर सरता म्हटल्यार. हरशीं रांदूं ना कांय करूं ना. सकाळ उठून घरचीं कामां, ब्रेकफास्ट तेच आनी रेडी जावपाचें आनी येवपाचें म्हटल्यार लेट जालोच. पयलीं म्हटल्यार म्हाका चड टायम जाला आयज रेडी जावपाक. साडी एक काडटा, ब्लावज एक काडटा, जायत ना. हो ब्लावज जायना, तो ब्लावज जायना करून करून लास्ट हो ब्लावज मागीर मातसो सोडयलो आनी घातला आतां आनी रेडी जाला. तर आतां वता माजाळींक फुलां बी घेवपा जाय आनी तशें हायवेनी या म्हटल्यार अशें करून गोवान वता म्हटल्यार आनी टायम, रस्तो बी सारको ना न्ही. सो फुलां घेवपाक जाय. थंय सदाशिव गड्यार बीन गर्दी आसता, ट्रॅफीक आसता, पार्किंगाक बी प्रॉब्लम जाता. ताका लागून म्हटल्यार एक अशें म्हाजाळच्यानच या हायवेर आनी फुलां घेवया म्हटल्यार वाटेर. आनी फुलां बी घेता आनी वता आतां. बाय आसा हांगासर न्हाणयले, ताका बी हुस्को, ताका न्ही अशें करून खंय वचपाचें बी म्हटल्यार न्हीद पडना. मागीर कशें कळटा म्हणून देव जाणा. न्हाणयलें तरी न्हिदना, हें बांदलें न्हिदना म्हणून बांदल्यार बी न्हिदना. आनी आतां पळय गाडयान येतकीर मातशें आतां 10 मिनटां जाता तें आसा गाडयान न्हिदलें. करून पदेला आपूण गायला आनी न्हिदलां. सो बाय न्हिदलां हांगासर. आनी जेन्ना सान माग गेली पळय न्हू तेन्ना सान म्हाजें डिमोशन जालां फाटल्या सायडीच्यान. हांव फाटल्यान बॅक सीटार पावलां बायक घेवन. आनी आतां हांगासर आमची मार्केची पुनव न्ही, भांडी जात्रा. सो खाज्या मांड बी येन्नाच येयले. 2 तारखेक रे भांडी जात्रा, फेब्राच्या 2 तारखेक भांडी जात्रा. सो खाज्याचे मांड बीन ऑलरेडी घातल्यार दाखयता तुमकां. ह्या सायडीन हांगासर दिसतलें अशें पळयात. हांगासर पळयात अजून टायम आसा हरशी. आयज कितली तारीख रे, 26 जानेवारी आयज. आयज 26 जानेवारी, रिपब्लीक डे. सो हॅप्पी रिपब्लीक डे तुमकां सगळ्यांक. ओके, सो चलो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो आमी न्ही फुलां बी घेवन भायर सरली. पळयात हांगासर आतां हायवे म्हणल्यार कुडक्यांनी काम करता आनी ना थंय बायक येयला. कुडक्यांनी काम करता आनी कुडक्यांनी रोड आसा पळय तो ओपन करता. ह्या सायडीच्यान केलोच ना, ही सायड ओपन केल्या आनी डायरेक्ट अशें नेवीचे सगळें सकल नेवीचे हे न्ही, ताका लागून तो ओल्ड रोड बी सगळं बंद आतां. आतां पळय हें चालू जालां, रोड केला. आनी तुवें हाय म्हणून ना मरे आयज. हॅलो, गुड आफ्टरनून जालें, गुड मॉर्निंग बी म्हणशी. 1:10 जाली. भट माम मेळ्ळा पुरो. बाय न्हिदला हांगासर. तर पावपाक येयली आमी. आतां हायवे जाला न्ही, रोखडी पावता हायवेन. पयलीं मातसो तरी टायम लागतालो. आतां एकदां म्हळ्यार हायवे धरली न्ही माजाळच्यान 15 मिनटान पावता न्ही रे. 15 मिनटान म्हळ्यार रोखडी पावता. आनी ह्या सायडीच्यान वत लागता न्ही, बायक हें लायला हांवें सारकें पॅक केला. वत तेच्या तोंडार मारता आनी तें विची करता म्हणा मागीर. सो चलो पावली आमी कुलदेवाक. ह्या सायडीच्यान रोखडी पावता. दाखयता तुमकां भायल्यांचें देवूळ. आनी नवें जालां पळय तेवूय बी दाखयता. आमच्या न्ही नव्या देवळाचें काम बी जें आसा पळय तें चालू आसा. 2-3 वर्सां जालीं दिसता न्ही रे. चालू आसा हळू करून काम जें आसा पळय तें करत आसा. अजून जावना फायनल रेडी. म्हटल्यार कन्स्ट्रक्शन जालें, आतां फिनिशींग वर्क, पेंटींग बिंटींग तें सगळें उरलां. हें पळयात दाखयता. हें पळयात, हें नवें बांदलां तें आमचें देवूळ.
सो सगळे काम बारीक बारीक भरपूर केलां काम. मग आता फिनिशिंगाचें काम जें आसा पळय तेंच उरलां. आनी हें आमचें ओल्ड देवूळ. सो रस्तो म्हळ्यार जागो जो आसा पळय तो रस्त्याक गेला. तेत कोण आसा भटमा मसाला पुरो. ओके सो चलो बाय उठता जाल्यार पळयता. वर्धापन सो जालें आमचें. देवाक पांय पडून सगळें आरती पुजा सगळें जालें. माव वयता भायर वत गाडी. सो हायवे लागूनच आसा आनी थोडो जागो न्ही देवळाचो हायवे केला. ताका लागून तें न्यू कन्स्ट्रक्शन जें आहा पळय. दार ओपन करून दी न्ही मातशें. गेला न्ही आपूण बसलो पळय सुसेगा. दार ओपन बी काय करून दिना. सो गाड्यान बसता आनी मेळटा तुमकां. हें सगळें न्ही नेवीचें सायडीचें. हें पॅत नेवीचे सगळे. एशियाज लार्जस्ट हें नेवल बेज कारवार जाता न्ही. सो तेजेच सगळें हें चालू आसा हांगासर. सो ताका लागून ही हायवे सकयल रोड बी बंद केला. म्हणजे न्यू हायवे केला. सकयल हायवे जी आसा पळय ओल्ड हायवे ती बी बंद केल्या. आनी बरें मस्त केलां. दाखयता तुमकां. फाटल्यान बसतकीर सारकें शूट करपाकच मेळना. हो काड रे. हे कित्याक सकयल केला. तू बसला ते सायडीक वत हांगा कशें लागता तुका. हास्य कर. हे सगळे काम चालू आसा अजून. ही हायवे म्हणून पासून फुल्ली रेडी जावना दोन्ही सायडीच्यान. एक सायडीच्यानच ओपन जाल्या. एक सायडीच्यान कितले फातर पडले आनी डोंगर आशिल्ले दिसता हांगा. हय सगळं डोंगर आशिल्लो तो फोडून रस्तो केला. आतांच हालींच केन्ना हे सायडीच्यान ओपन जाला. अर्दच ओपन आशिल्लो फाटल्या तेंपा आमी येयला तेन्ना. आतां पयल्यार अशें हांव बी खूब तेंपान येयला ह्या सायडीच्यान. आतां हांगासर पावत येयली आमी कारवार. आतां खूब टायम जालो. कितलो टायम जालो रे. अडेच जाली खंय. हांगासर देवळान येयलो की ना आमकां असोच टायम जाता. म्हटल्यार इतलो टायम तरी जाताच जाता. 2 बीन पयलीं न्ही 1 बी म्हटल्यार जातालें. मागीर 1:30 मागीर 2 जावपालें. आतां 2:30 जाली. 2:30 जाताच अशें करून देवळान येयलें की. ताका लागून आमी न्ही येता आसतना बी सुसेगाद येयली. म्हळ्यार लेट असो करून येयली. कित्याक की बाय खूब टायम रावल्यार चिडचिड करतलो न्ही. ताका लागून मागीर पळय ताका भूक लागता न्हीद येता आनी कितें जाता तशें म्हणून म्हटल्यार सुसेगाद या म्हणून. आनी एक्चुली आमी कितल्यांक पावल्ले रे. 1:15 सुमार पावल्ली आमी. तरी स्टील आमकां 2:20 सुमार जालें. वरभर मायज रावली आमी देवळान. तरी पूण बायेन चड अशी चिडचिड जी आसा पळय ती काय करूना. रडना काय करूना. देवाच्यो आरत्यो जेन्ना जाता पळय तेन्ना ते घांट वाजयता न्ही खूब आवाज येता. स्टील ते बाबडे उग्गी रावले. हेणें धरलें ताका. एका घट्ट धरल्यान उग्गी रावले. अशें रडो बी कांय ना. बरें जालें म्हटल्यार संवय बी आसूं जाय न्ही ताका लागून. आतां जालें. आतां वचपाचें घरा जेवपाचें. आज रांदूना आमी. हो रांदना कोण म्हणपाक लागलो कितें पार्सल हाडया नाल्यार जेवन येवया अशें म्हणून. पयल्या बाय न्हिदलां. आतां पळयता पार्सल बी कितें घेवन वता. गडबड जाता आशिल्ली रांदपाक गेलें न्ही जाल्यार. घरा कडेन पळय सगळें न्हावन धुवन बायेक न्हाणय तें कर. मागीर रांदता करता येवपाची तयारी सगळी म्हणल्यार टायम जाता न्ही. म्हणून हो म्हणपाक लागलो आसूं तूं सुसेगाद तें वचपाचेंच कर जेवण आनी करनाका अशें म्हणून. हांवें म्हटलेलें एका भाजी करता दाळ करता आनीक शीत बी कितें करता म्हणून. दाळ बी सदां खावन बेजार येयलो. फाटले 2 फावटी कंटिन्यू लास्ट वीक 2 फावटी केली कंटिन्यू दाळ जी आसा ती. रोस बी करपाक खूब टायम जातलो न्ही म्हणून काल हांवें कांयच घालूंक नाशिल्लें फुगपाक बी राती. सो आतां पळयता कितें पार्सल बी घेवन वता आनी शीत करता घरा कडेन वचून.
व्यू म्हणटा असं दिसता न्ही महाराष्ट्रा बीन ते घाटाचे टनल बीन आसता पळय त्या टायप अशें न्ही पळोवपाक सारको व्यू तसोच दिसता आनी बाये भशेन हूं करता फकत ना चित्तालो तेमी टनल करता समताच कात्रेला कितें जातालो व्हडलें काय कितें कात्रेल्या रे व्हडलें काय ना वयर डिस्टन्स पण हें बरें केलां न्ही लायटींग बीन आसा ह्या टनलाक लायटींग आसा उदक आमी येताले तेन्ना त्या टनलाक लायटींग नाशिल्ली मरे खूब काळोख आशिल्लो आशिल्ली गेली तेंच्यो त्यो लायट्स थोड्यो पेट्टा थोड्यो पेटनात थोडेशेच पेट्टा एक टनल जालो मागीर परत सेकंड टनल कंटिन्यू अशे दोन टनल जे आसा पळय न्ही ते हे दोन्ही टनल काढले म्हणटकी पावली कारवार मार्केटान आयज पात्रांवान जेवणाची ट्रीट दिली म्हणटा जेवण आयली आमी शिवराक वेज कारवार आनी बाय हांगासर खेळटा बायक काल जो फोटोशूटाक ड्रेस घातलेलो पळय तोच ड्रेस आयज बी घातलो हो म्हणपाक लागलो मातसो ट्रेडिशनल टायप आसा न्ही होच घालया अशें म्हणून सो घातलो म्हाका दिसलेलें रडटलें बी म्हणून गरमेक लागून मातसो दाट आसा न्ही तो तेका लागून म्हळ्यार रडूना बीन पळय तुमकां दाखयता ड्रेस आनी हो बायेचो डॅडा पावली आमी ऑलमोस्ट सदाशिव गड्यार पावली आतां पावतली रोकडीच जेवन बिवन आयली जेवली बीन आनी म्हाका एक आयस्क्रीम बी घेतली एक आयस्क्रीम बी घेवन खालें पिंपल्स बी खंय खंय येयल्या पळय सो आयस्क्रीम बी घेवन खाली एक जिवाक समाधान जालें मागीर थंडी जाल्यार दाडी उसयटा आनी हें आनी तें म्हणटा मागीर रे खावपा टायमार आयकना आजून राहिल्ली थोड्यो गोश्टी खावपाक मेळटा न्ही तितून आनी कितें कॉम्प्रमायज ओके सो मार्केट बी सगळें बंद आसा कितलो टायम जालो रे 3 सवा 3 3:20 सॉरी जाल्यार आनी एक 10 मिनटांनी पावतली आमी ओके सो चलो मागीर तुमकां घरा कडेन पावले की मेळटा गेट पडलेला आनी टायम लागतलो रे दाणी बाय मातशें खेळटा सो आयली आमी घरा कडेन खूब टायर्ड जाली येयले तोंडार उदक बिदक मारलें मातशें केस बी सारके केले माथ्यार न्हाल्ले न्ही तशेंच केस बी सारके हें करनासतना गेल्ले उगयनासतना ते मॅस जाल्ले ओले केसांचेर ट्रॅवलिंग केलें की तशेंच जाता न्ही आनी येवन चेंज बींज केलें मातशें म्हाजें रेगुलर रुटीन गेटअप जो आसा पळय तितून आयलें आनी बायेन अशें कांय आयचे दिसा चड अशे त्रास जे आसा पळय ते केले ना चड अशें न्ही केलें ना ते अशें भायर बी गेले न्ही आतां ताका संवय जाल्या आमी व्हरता न्ही ताका खंय खंय अशें करून सो ताका मातशें आतां संवय जाल्या गाडयेन बी तें मातशें चिडचिड करना पयलीं करतालें चिडचिड करता केन्ना जेन्ना पळय आमी कारकाची ट्रॅवल करता पळय नाशें रात जाता काळोख जाता तेन्ना जे आमी ट्रॅवल करता पळय तेन्ना न्ही तें मातशें चिडचिड अशें करता आनी बाकीचे हेका ताका अशी कटकट ना तेजी सो आतां आयला मातशें टायर्ड जालें तें गाडयेन न्हिदला आतां मागीर ताका न्हिदयलें मातशें फीड बी घातलें आनी न्हिदयला आनी हो बी मातसो रेस्ट करता आनी म्हाजी बी तकली सो दुखपा लागली घरा कडेन पावतकीर खंयी भोंवता तेन्ना न्ही कांयच जायना खंयी वचून घरा कडेन आयलें की ना मागीर तकली बिकली जी आसा पळय ती दुखपाक लागता सो आतां मातशी तकली बी दुखपा लागली म्हळ्यार माथ्यार न्हांवून ट्रॅवल केलें की म्हाका मातशें जाता दुखता अशें सो ओके म्हटलें आतां हांव बी मातसो रेस्ट करता तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओचो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून सो मागीर रेस्ट करता हें करता म्हळ्यार मागीर विसरूनच वता न्ही ताका लागून मागीर बाय बी उठतकीर एकदां मागीर रेस्टूय करपाक मेळचो ना ओके सो जाल्यार तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन परत एकदां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळ्या तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय